नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। स्वयंपूर्ण गोंयाक स्किमी कार्यावळीची मुख्यमंत्री घेता उजळणी। सरकारी मेळाव्यांनी तरणाटे पंच सरपंचाची चल्ल्या IQ टेस्ट। युवा पंचायत परिषदेंतूय हात वयर सकयल। पहिली ते 8वीची स्कुलां सुरू करूंक हरकत ना। हायब्रीड काय ऑफलायन ते स्कुलां आनी शिक्षण खात्यान थारावचे। निर्णय सरकाराचो एक्सपर्ट कमिटीचो रिपोर्ट। आपाचे मुख्यमंत्र्याक 100% भंडारी आरक्षण। राजकी चर्वणाक ओतो प्रस्थापितांची अडचण। भंडारी फुडारी म्हणटा समाजाची पावणी नाका, जाती जमातीचें राजकारणय नाका। TMCचे चप्पल गोंयांत पांय दवरीत सावन घुसपट्टा। गोंयचें नांव धरून भुगोला मेरेन कोफुजांव। गोनी दसण्या उपरांत गोंयचें जुवें। गोंयचे रेवेचे कोर्टार लिएंडराक रॅली जड। एक्टिव्ह मेंबर वाडयात। बोटार मेजपी एक्टिव्ह मेंबर घेवन वेंचणूक जिखूंक शकना। काँग्रेसीचो इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट P चिदंबरमाचो कळंगुटे ब्लॉक काँग्रेसीक मंत्र। आणि RBI रिटेल डायरेक्ट चालीक। केंद्र राज्याच्या रोख्यांनी आता थेट RBI वरवीं करूं येता गुंतवणूक। तंटे हाताळूंक एकठांय ओम्बुड्समॅनाकय प्रधानमंत्र्याचो बावटो। पंचान सरपंच, सरपंचान झेडपीन आमदाराचें स्वप्न पळोवप चूक न्ही। थोडे मतां फोडूंक म्हूण उबे रावता आनी चुकून जिखतात। तांकां पडून गेल्लें आसना अशें म्हणत मुख्यमंत्र्यान पंचायत संसदेकय आपलो पॉलिटिकल ग्राफ सांगलो। स्वयंपूर्ण गोंयाक लोकां मेरेन पावपाच्यो स्किमी तरणाटे पंच सरपंचाकूच कितल्यो खबर ताचें मोठें प्रस्नचिन्ह। मुख्यमंत्री वता थंय उजळणी घेत भोंवता। हम इस देश के नैसर्गिक संसाधनों नदियों एवं वनों का रक्षण और संवर्धन करेंगे। सरपंच जायन दिसता त्यांच्यानी हात वयर करचे। पंचांक सरपंच जायन दिसता त्यांच्यानी हात वयर करचे। अरे आमकां राजकारणान जेंका आसा तेका फुडलें स्वप्न पडपाक जाय म्हणून तर पंच ताका सरपंच जावन दिसपाक जाय। सरपंच आनी पंच ताका जिल्हा पंचायत सदस्य कितल्या जाणांक जावन दिसता आणि पंच सरपंच आणि ZP आता कितल्या जाणांक आमदार जायन दिसता तितके हात वयर करात। आम्ही पळयता म्हणून हात सकयल करून रावं नाका, दिसता तितके जाण हात वयर करात। अरे आमकां स्वप्न पडप हे खूप गरजेचे आसा। आमकां जर स्वप्न पळयना आमी जाल्यार ते सातत्यात उतरचे ना। आदी रोजगार मेळाव्यांनी तरणाट्यांची आता पंच ZPंची ही अशी उजळणी। आम्ही सगळे जाण पंच सरपंच हे गावच्या विकासा खातीर निवडून आयिल्ले आसा। कितल्या जाणांनी ट्रेनिंग अटेंड केले आतापर्यंत? ट्रेनिंग खंय दिता म्हाका सांगात? ट्रेनिंग कोण दिता म्हाका सांगात? कोण? जिपाड। व्हेरी गुड। हांवें कितलेशेच सरपंच पंच पळयल्यात जे पंच आसात ते चुकून पंचय जातात। हांव चुकून पंच म्हणटलो, थोडे जाण ठरोवन पंच जातात। चुकून पंच कित्याक रावल्लो ती मत विभागणीच्या हातूंतल्यान हांव पंच जालो। म्हणजे डिव्हिजन जाली सगळी मतां आनी मागीर ताका इंट्रस्टूच नासता। तो वेळ पडलो जाल्यार 4 मिटिंगे येवं दिना तरी बरें डायरेक्टरान आमच्या 4 मिटिंग येयल्या उपरांत डिस्क्वॉलिफाय जाता न्ही। सरकार खंय पक्षाचें न्ही लोकांचें। हे सरकार पुराय ट्रान्सपरंट आसा। हे सरकार तुमचें आसा। हे सरकार खंयच्या एखाद्या दुसऱ्या पार्टीचें नासता। हे सरकार म्हज्या गोंयकारांचें आसा। काँग्रेसीचो ज्येष्ठ आमदार आदलो मुख्यमंत्री सभापती विरोधी पक्ष फुडारी सिनियर राणे पंचांचो IQ टेस्ट करपाच्या भानगडीन पडलो ना। आपल्या पद्दतीन उमते मानेन 4 सरकारी उतरां सांगून मेकळो। The village level, it is the panchayat which administers the panchayat of the village, which is the grass level democracy. Today we enjoy the fruits of our development, and the state is one of the most progressive states in the country. Thank you. Bureau Report, Prudent.
पहिली ते 8वी ऑफलायन वर्गांक एक्सपर्ट कमिटीचो बावटो. कोविड पॉझिटिव्हिटी रेट देंवला. फाटल्या 3 म्हयन्याच्या रिपोर्टा प्रमाण भुरग्यांनी दुयेंसाचें प्रमाण वाडिल्लें ना. कोविड एक्सपर्ट कमिटी म्हणटा पहिली ते 8वी स्कुलां सुरू करूंक हरकत ना. हायब्रीड मोड काय ऑफलायन तें खंय स्कुलांनी आनी शिक्षण खात्यान थारावपाचें. तारीख सरकारान थारावपाची. So after discussing about this, we have decided that we have to recommend to the government, then they can start from 1st onwards till 8th standard. 9th and 12th is already on. So they can start with taking proper COVID appropriate behavior with SOPs, whatever is given by the education department. We have said that hybrid mode, or it is up to the departments that, last also school management, how they can handle the situation, because when every school will start, every class will start, they might fall short of place to take with the proper SOPs. So it is very important that it should be left to the education department and the management how they can manage it. But from our side, we feel that it is quite safe now with considering it is coming today's this week's is almost coming below 1% positivity rate. So I think this is the right time to start. And we have found that our epidemiologist Utkarsh Betodkar told the committee that for last 3 months, that average 10% which children were suffering is same. Means since we have started 9, 10, 11, 12, there is no increase in the rate of infection to the children as such. Now it is up to the task force, which is higher than us, to take a further decision on this. It is up to the government to take which dates. So there is a psychological problem with the parents also, psychological problem with the children also. I feel that now with so much of crowd is there inside, everything is open, everything is practically normal going on. And with that also, if the rate of positivity has come down, that means the COVID is at control. केंद्राच्या बावट्या उपरांतूच खंय 12 वर्सां पिरायेवयल्या भुरग्यांक वाशिना. जे आसा न्ही ते ताजेर अजून सेंट्रल गव्हर्मेंटान क्लियरन्स दिवंक ना. सो आमी अशें ठरयलां की एकदां इमिजिएटली क्लियरन्स आयलें की वी कॅन गो ओवरबोर्ड अँड गेट एवरीबडी वॅक्सिनेटेड. फर्स्ट चान्स वील बी गिवन टू द कोमॉर्बीड, म्हणजे तांकां त्रास आहा भुरग्यांक, तांकां किडनीचे प्रॉब्लेम आहा, कॅन्सराचे प्रॉब्लेम आहा, किंवा आनी कसली डायबिटीस आसा, कितें आसा, ओबेसिटी आहा, दे वील गेट अ प्रायोरिटी. बट वी हॅव अ गुड वॅक्सिनेशन स्टॉक अशें म्हणून आमकां डॉक्टर आयरान सांगल्या डायरेक्टरान. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि तुकाराम मराठे. आपान मुख्यमंत्र्याक 100% भंडारी आरक्षण लागू केल्या उपरांत राजकीय चर्वणाक ओतो. प्रस्थापीत पक्षांची अडचण. बीजेपीचो ज्येष्ठ श्रीपाद नायक म्हणटा समाजाचें राजकारण नाका, जाती जमाती वैयक्तीक. टीएमसी म्हणटा आपाक भंडारीचींच मतां जाय अशीं दिसता. भंडारी फुडारी म्हणटा समाज पावडेर काडूं नाकात. काँग्रेसीक वेंचणुकेक जातीवाद नाका. आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भंडारी समाज के किसी व्यक्ति को बनाएं. समाज म्हूण राजकारण नाका, कितें तें वैयक्तीक. समाज म्हणून राजकारण वैयक्तिक आपण कितलं राजकारण करता, समाज म्हणून राजकारण करूं. सिसोदियाक फकत भंडारी समाजाचीच मतां जाय. की he only wants votes of Bandari Samaj and he will not do any work for other communities. ह्या तरेन हांव पळयतां. समाजाची पावणी करूं नाकात, भंडारी समाजाचो सल्लो. आपूण म्हणजे समाज सगळो आणि आपल्या फाटल्यान समाज आसा आनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स तूं करून घेता आनी समाजाक तूं ऑप्शन केल्ल्या सारकें जें करता तें अशें करूं नाका. काँग्रेस म्हणटात जातीवादाचेर वेंचणूक नाका. जातीचें राजकारण जें करता तूं सामको ल्हान जावन जाता आनी तें करप न्ही. आनी म्हाजे पर्यंत त्या गोंयांत तशें हें चलना. बीजेपी करता खूब फावटी, बीजेपी घरान सुद्दां डिवायड करता, एक कुटुंबान सुद्दां घोवा बायलां वेगळी करता. केजरीवाल जातीचें राजकारण करता, आरजेचो आरोप. एका रिजनाक आमी चिंतलेले की हो केजरीवालान जे स्वराज बूक बरयला जेतून तेणी खंयसरूच कास्ट आनी रिलीजन मेन्शन करूंक ना. ते स्वराज बूक तेणी एक कोनशाक मारला, खंय तरी डस्टबिनान मारला आनी तो जातीचें राजकारण करपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टीएमसीचे चप्पल गोंयांत पांय दवरीत सावन एकसारकें घुसपट्टा. गोंयचें नांव धरून भुगोला मेरेन कोफुजांव. बंगाली टीएमसी वाल्यांक घडये गोंय बरें समजुना. गोंयची नवी सकाळ, दसण्याची परबी आनी आतां गोंयचें जुवें केलां. ग्रास कोर्टावेलो लिएंडर सद्या गोंयचे रेल्वेच्या कोर्टार घुसपट्टा. गोंयच्यो पॉलिटिकल रॅली भल्यांक जड.
जुव्याचो पोस्ट आंगलट येतना डिलीट. Goa is such a beautiful big island. The fisher folk makes up the whole island. तृणमुलाची सध्या गोंयची पाळामुळाच घुसपटल्या. ना खबर धड नाव ना धड भूगोल. आदींच गोंयच्या रस्त्यार फोंडकुलां प्रचंड. तातूर मोबायल आणि लॅपटॉप घेवन भोंवतल्या आयपॅकवाल्यांक गोंयचे खास खळगे आणि स्पीड ब्रेकर सध्या बरे लक्षांत आयिल्ले ना. चपलान गोंयांत पांय दवरीत सावन एक आंगलट तृणमुलाची लज काडीत आसा. सत्तेर येवचे आदींच दिशी दिशी यू टर्न. Goa is such a beautiful big island. Goa is such a beautiful big island. Goa is such a beautiful big island. Because it's one of the main businesses of Goa is the fishermen. The fisher folk makes up the whole island. The fisher folk makes up the whole island. The fisher folk makes up the whole island. And I feel like the issues that we have in Goa are many, but the fishermen, the fisher folk have major issues. पहिली गोनीची नवी सकाळ म्हण गोंयभर पोस्टर मारले. तोंड काळें जातकीत काळ्यार धवें करून परत चिकटायले. दसऱ्याचे परबेक दिली दसनाची परबी आनी आतां गोंयांक जुवें करून दवरलां. नांव तृणमूल. थळावे फुडारी एक करून उखलून जाले. इतलें करूनय आयपॅक आनी TMC वाल्यांक गोंयकाराचो कनेक्ट आजून जमना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. ज्याचो बूथ घट ताची मतां. काँग्रेस सध्या बूथ यंत्रणा घट करता. एक्टिव्ह मेंबरांचो आंकडो वाडयात. बोटार मेजपाचे एक्टिव्ह मेंबर घेवन वेंचणूक जिखूंक शकना. ब्लॉक अध्यक्षांनी एक्टिव्ह मेंबर वाडोवपाची जबाबदारी घेवची म्हूण काँग्रेसीचो स्ट्रॅटेजिस्ट P. Chidambaram Kolungut ब्लॉक काँग्रेस बसकेंत उलयलो. As of yesterday, I have the numbers. Kalangut has enrolled only 174 active members. Now that is not sufficient. How many booths do you have? I think you have 38 or 39 booths. If I have 174 active members, I can only find 5 active members per booth. How can you run an election with 5 active members per booth? Which is why I'm impressing upon the block president, Mr. Benedict D'Souza, and all other leading congressmen and women of this constituency. Please increase the identification and enrollment of active members. गोयच्या बारीक लोकांक सांबाळून गोंय साल्वार करूंक काँग्रेसूच. पक्ष सोडून गेल्यात ते तांच्या स्वार्थाक. लक्षात दवरा. ह्या खेपेक ओन्ली ऑल्टरनेटिव्ह, ओन्ली पर्याय जर गोंय सांबाळून दवरपा जाय, बारीक मनशांक जर दवरपा जाय, उबो दवरपा जाय आनी गोंयच्या बारीक लोकांचो आवाज जावपाक जाय जाल्यार एकच पक्ष, तो म्हणजे काँग्रेस पक्ष. काँग्रेस पक्षाक सपोर्ट दिया आनी सरकार. जे कोण बीजेपी वताय वचोंक सोदताय ताका हांव फकत शिटकावणी दिता. तुमगे परिस्थितीचो यश. आज 10 जाण गेल्ले ते लोक म्हणटाय 10 जाण गेल्ले म्हण. आज तेंगे परिस्थितीचो ते तिकेट मेळटा जाल्यार बोलचे. The grudge of the people. There are more than 60% of the people who have not decided whom to vote because of all these 10 fellows. But party is not at fault. पार्टीन सांगलो ना तेंका वच म्हूण. ते गेले आपल्याक स्वार्था लावून गेले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन RBIचे 2 लोकउपेगी उपक्रम चालीक लायले. RBI रिटेल डायरेक्ट आनी एकवटीत ओम्बुड्समॅन स्किमी चालीक लागल्यो. RBI रिटेल डायरेक्टा वरवीं गुंतवणूकदारांक भारत सरकार वा राज्य सरकाराच्या रोख्यांनी थेट गुंतवणूक करूंक मेळटली. खेरीज एकठांय तंटे हाताळपाची ओम्बुड्समॅन वेवस्थाय चालीक. RBI रिटेल डायरेक्ट चालीक लागली. आतां कसलीच फी नासतना गुंतवणूकदार थेट RBI कडेन हे गुंतवणुकींत खातें उगडूंक शकतले. ल्हान गुंतवणूकदारांक सरकारी रोख्यांनी गुंतवणुकीक नवी संद. रिटेल डायरेक्ट स्कीम में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल
और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। एक वटेन लोकपाला वरवीं RBI सकयल आशिल्ल्या संस्थांचे तंटे तडीक लावपाचो यत्न जातलो। एक राष्ट्र एक ऑम्ब्युड्समॅन संकल्पने सकयल एक पोर्टल, एक ईमेल आणि एक पत्त्यार गिरायक संपर्काची नवी सोपी सरळ व्यवस्था। इंटीग्रेटेड ombudsman लोकपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन ombudsman बैंक कस्टमर्स की हर शिकायत, हर समस्या का समाधान समय पर बिना परेशानी को हो सकेगा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया। Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. GMCचे गाडेकार सोमारच्यान परत धरण्यार। हे खेप तांणी साखळी उपासाक बसपाचें थारायलां। 72 गाडेकार आसात। वर्क ऑर्डर काढल्या। 19 डिसेंबर मेरेन गाडे मेळटले। कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या आदीं इशू तडीक लागतलो। सगळीं आश्वासनां खंय पावलीं काय म्हूण गाडेकारांचो प्रस्न। गाडेकार शुक्रारा PWDचे ईक मेळूंक आयिल्ले, तिची गाठ भेट जाली ना। 2 लेडीजांनी दाणे मारल्या। This is their bread and butter. Listen to them. See them. आपल्या पोटा खातीर कितें करता आनी ते आमी जगता हांगासर। वयल्यान तुमी सांगता हांव फोन घेयना कितें घेयना म्हणून कोणें फोन मारलो दाखोवया म्हाका। बसता थिंगा बसत न्ही, म्हाज्या त्या उतराचेर विश्वास ना तर कोण बसता थिंगा बसत। तुमी बसतले काय म्हणटा तेंच्या बरोबर हांवें करून हाडलें कॉमेज जालें काम न्हू आनी बसपाचें कितें उरलां। थारयलां ते प्रमाणे 10 सुमार आमी प्रोटेस्टाक मंडेच्यान चालू करतले। हो चेन हंगर स्ट्रायक आसतलो, चेन हंगर स्ट्रायक आसतलो आनी दिसाक दोग जाण बसतले आमी हंगर स्ट्रायकाक। टोटल कितले गाडेकार आसतले? टोटल सगळे मेळोन फ्रूट वेंडर, वेजिटेबल वेंडर म्हणून सगळे मेळोन एक 72 आहा। म्हणजे त्या प्रमाणे तेणी गाड्यांक प्लॅन केला। हिंगा सगळ्यांचो प्लॅन जो आहा 72 लोकांचो आहा। 19 दिता सांगलें ऑपरेशन जाल्यार आतां काम स्टार्ट जावंक जाय आसलेलें न्हू। केन्ना म्हणून कितें म्हणून फास्ट केलें मागीर आनी कितें बेश्टें तें जायना न्हू। ताका लागून करूंक आमी इतलेंच मागता की बेगीन मातशें करून आमकां कितें दिवचें म्हणून। ताका लागून आमी आयज येतले पूण ती आयज ना। तिका मेसेज हें केली मेसेज की आपूण मातशी मिटिंगेक आहा म्हणून सांगलें वांगडा म्हणून आमी मागीर परतून येयले आतां। दक्षिण गोंयचे एके अल्पवयीन चलयेचे विनयभंग केशींत पीडित चलयेची वळख वाऱ्यार घालपाच्या प्रकरणात आपाचें प्रतिमा पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टा मुखार उबें। जून 2018तली केस। पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान वॉरंट काडल्या उपरांत बायला पुलिसांनी प्रतिमाक हाजीर केलें। वेंचणूक तेकिल्ल्यान होम मिनिस्ट्री आपल्या फाटल्यान लागल्या म्हूण प्रतिमा बोवाळ मारता। I fully understand these are gimmicks played by the Home Department, Police Department, because elections are around the corner. But as I've said, I am a fighter. I'll fight it out and truth shall prevail. 2018 काँग्रेसीत असताना प्रतिमा पीडित चलयेच्या घरा गेल्ले। चलयेच्या आवय बरोबरचे फोटो सोशल मिडियार घाल्ले। ते खंय चलयेक न्याय मेळोवन दिवंक गेल्ले।
are in the court. They have submitted the parents. I had only gone to fight for justice, to give justice to the minor girl. But then, well, elections around the corner, and I know, I can understand that that suppression will be there to suppress my voice. But this is Pratima, as I've always told. I've always taken up fighting for the people. सदांच लोकांक लागून झगडलो, लोकांक लागून झगडटले. कोर्टा मुखार हजेरेन नॉन बेलेबल वॉरंटांतल्यान प्रतिमा सुटले खरे, मात चिल्ड्रन्स कोर्टाची केस तडीक लाग मेरेन मानेवेली तलवार हालपाची ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. मांद्रे मोगोचो उमेदवार जितूच लोकांनी अफवांचेर विश्वास दवरचो न्ही म्हूण मांद्रेच्या ब्लॉक कमिटीन उलो मारला. क्रिस्तांव हे खेप मोगोकूच तेंको दितले म्हूण तांणी जाहीर केलां. शुक्रारा मोगोवन मांद्रे ब्लॉक कमिटी जाहीर केली. जीत आरोलकाराच्या फुडारपणान कमिटी वावुरतली. प्रवीण वांयगणकाराक समितीचो अध्यक्ष केला. चॅलेंज तशी व्हडली ना, शिवधनुष्य पेलपाक जाय. पण सगळे जर मेळान हे धनुष्य पेलपाक हात लायत जाल्यार शिवधनुष्य आमी नक्कीच पेलतले, इतको आत्मविश्वास आमचे कडेन आसा. दिसता जी ब्लॉक कमिटी आयज आमी काडल्यात सगळे अशे दिग्गज नेता आनी लिडर्स बरे बरे कार्य करपी आपापल्या क्षेत्रान आपापल्या एरियांनी अशें आमी आयज निवड केल्ली आसा. आनी खात्री आहा की ते ही जबाबदारी आहा की फूल फ्लॅश आपल्या हातीन घेवन कार्य हे 2022 इलेक्शन आहा ते विजय नक्कीच ते हे करून हाडटले. महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्ष ह्या वेळची निवडणूक विना कोणाच्या मदतीशिवाय म्हणजे दुसऱ्या पक्षाच्या मदतीशिवाय किंवा कोणाशी युती न करण्याशिवाय ठरवली आहे. पक्षान आपल्या भूमिकेत कसलोच बदल केलेलो ना. मांद्रे मतदारसंघ परत एकदा सांगता, मांद्रे मतदारसंघाचो उमेदवार म्हणून जीत आरोलकर हांची निवड जाल्लेली आहात आणि शेवटपर्यंत तेच उमेदवार असतले. जीत भाईक आम्ही आश्वासन देता की तू काय भिया नाका, तू तुझ्या कामान व्यस्त राव, आम्ही आमचं काम चालूच दवरतलो. कितकी तुजी अडी अडचणी येवं आम्ही कशे तुका फाटी सरपाक ना, आम्ही तुज्या वांगडा सदैव आसतले. मगो पक्षान आमचे कम्युनिटीचे लोक चड आसचे ना, बट हांव सांगूंक सोदतां की मगो पक्षाक आनी खेरीत भाशेन आमचो कॅन्डिडेट जीत आरोलकर हाचे फाटल्यान लोक आसात. हे फावट आमी ह्या आमच्या कॅन्डिडेटाक जीत आरोलकर हाका आमी भरघोस मतांनी या 2022 इलेक्शनान निवडून हाडटल्या. चणक, विसवण आनी शेवट कुल्ल्यो असले गोंयचे अस्सल नुस्तें घेवन हॉटेल पार्क प्रायमाचो सी फूड फेस्टिवल सुरू. 21 नोव्हेंबर मेरेन फेस्टिवल चलतलो. दनपरां पार्क प्रायमाच्या तुलीप रेस्टॉरंटांत, जाल्यार सांजे मॅरीगोल्ड रूफटॉप रेस्टॉरंटांत फेस्टिवल जातलो. It will continue till 21st of November, 12 days. This seafood festival will organize in two places, in two of our beautiful restaurants. One, the Tulip restaurant, the multi-cuisine restaurant, where at present we are sitting and organizing this press conference. And second, we have a beautiful restaurant, rooftop Marigold restaurant. It is in 8th floor. The timing of the festival is during lunch time, 12:30 to 3:30. The festival will organize in Tulip restaurant. And in the evening, during dinner time, the festival will continue 7 a.m. to 11 p.m. Sorry, 7 p.m. to 11 p.m. at rooftop Marigold restaurant. भुरग्यांक दांडिया खातीर तयार करात, ग्रुप करात, राज्य पावड्यार सर्तींनी वांटो घेवंक लायात. मय मिलिंद पिळगांवकारान तरणाट्यांक उलो मारलो. भुरग्यांक कितें आदार जाय तो करपाक खंय मिलिंद तयार. बोडगेश्वर स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबाचे दांडिया सर्तीक गेल्ले कडेन मिलिंद उलयलो. आणि दांडिया कॉम्पिटिशनाक तांकां तयार करा, तांकां कितें फॅसिलिटी लागता ती आमी दिवया. तर मावळी गांवांत पयलो जो दांडिया ग्रूप चालू जाल्लो 2005 सावन, तो दांडिया ग्रुपाक चालू करपाक आनी तांकां फुडें व्हरपाक आनी तांकां ड्रेस तेंचो
किंवा तांकां दांडिया क्लासीस, म्हाका दिसता संजय गांवकाराचो भाव आसलो तेन्ना तो तेंचे क्लासीस घेतालो, तो ग्रूप हांवें मावळिंग्या दिल्लो. म्हाका हे आमचे मावळींचे जे युवक जे आसा हांगा तेंचे कडसून एक आश्वासन जाय की फुडली नवरात्रा येता म्हटल्यार मावळिंग्याचो आमचो एक ग्रूप जो दांडिया कॉम्पिटिशन संबंद गोंयभर वयतलो अशें तुमी करपाचें म्हाका एक उतर दिवचें पडटलें. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. चार चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.